नमस्कार येवकार तुमकां जिल्हा पंचायतीच्या वेंचणुकेचो प्रचार आतां सोंपला आनी कांय वरां भितर सुरू जातलें तें मतदान. आमी पयले प्रचारा दरम्यान वेगवेगळ्या पक्षांनी वेकामेकाचेर आरोप केले, प्रत्यारोप केले, प्रॉमिसीस केले, गोंया विशीं आमी हें करतले तें करतले म्हणून सांगलें. सरकाराक दारेर धरपाक प्रयत्न केलो जाल्यार सरकारान आपूण कसो बरो हें सांगपाक प्रयत्न केलो आनी आतां फायनली तो वेळ आयिल्लो आसा जेन्ना मतदार डिसायड करतलो की तो खंयच्या पक्षाक वोट घालपाक कन्विन्स जाल्लो आसा. सो ह्या मतदानाची मिनटाची कवरेज, वराची कवरेज तुमचे मुखार घेवन येता गोवा न्यूज हब आनी GCTVचे जॉयंट प्रोडक्शन. फाल्यां सकाळीं म्हणजे शेनवारा सकाळीं 8 पासून रातचे 8 म्हणसर सेगीत 12 वरां नॉन स्टॉप आमी तुमकां स्टुडियोंतल्यान लायव्ह हाडटले. आमचे जे रिपोर्टर्स आसा, जे फिल्डार आसा ते फिल्डा वयल्यान तुमकां लायव्ह हाडटले आनी तुमच्या मुखार मतदानाक कितें चल्लां, कोण कितें म्हणटा, मतदार कितें म्हणटा, उमेदवार कितें म्हणटा, लिडर कितें म्हणटा, ह्यो सगळ्यो गजाली तुमच्या मुखार हाडटले. पुराय दिसाक आमचे मुखार आसतले एक 6 जाणांचे पॅनल जे एनालायसीस करतले आनी हे पॅनल एक्रॉस पार्टी लायन अशें आसतलें. कटींग एक्रॉस पार्टी लायन पॅनल आशिल्ल्या कारणान प्रत्येक जाण आप आपले विचार मांडटले. सो तुमकां जर बॅलन्स्ड कवरेज पळोवपाची आसत जाल्यार गोवा न्यूज हब पळया. आनी ह्या कार्यक्रमाचें नांव आसा जशें आमी एप्टली वी हॅव नेम्ड इट ZPचो कालो. आतां कालो कित्याक काय सद्या शिंयाचे दीस चल्ले आसा, कालो सुरू जाल्ले आसा गांवांनी. काले चलता आनी कालो म्हटलो की सगळ्यांच्या तकलेन येता ते म्हणजे देव, सगळ्यांचे तकलेन येता म्हणजे युनिटी, सगळ्यांचे तकलेन येता ती पिपल्स सेंटिमेंट्स. आतां हे पिपल्स सेंटिमेंट रिप्रेजेंट करतले हे जिल्हा पंचायत इलेक्शन. सो आमी म्हणटा काल्याच्या निमतान कोणाक खाजें मेळटलें, कोणाक लाडू मेळटले, कोणाक काडयो मेळटल्यो आनी कोणाक बोडयो मेळटल्यो हे जाणा जावन घेवपा खातीर पळयत रावत आमची कवरेज. जशें तुमी जाणा जिल्हा पंचायतीची वेंचणूक 50 मतदारसंघांनी जाता. याद दवरा, थंय वचून EVM सोदपाची गरज ना, थंय बॅलट पेपर आसतलो आनी बॅलट पेपराचेर एकूचदां शिक्को मारपाक मेळटलो. आपूण चुकलो म्हूण दुसरे कडेन जर मारलो जाल्यार 2 कडेन मारलो म्हूण तो इनवॅलीड जातलो. बॅलट पेपर फोल्ड करतना सारको फोल्ड करा, असो फोल्ड करा, असो फोल्ड केल्यार वयलो शिक्को सकयल लागतलो आनी 2 कडेन दिसतले. ह्यो गजाली तुमच्या मुखार हाडटा कारण तुमचो मत आनी तुमचें मत आसा तें म्हत्वाचें आनी तें वेस्ट जावपाक जायना. कारण एक मत म्हत्वाचें जाल्लें आसा. कारण ही जी निवडणूक आसा ती अटीतटीची निवडणूक जाल्ली आसा. आमी पळयता टोटल पोलिंग बूथ्स आसा 1284, 1284 पोलिंग बूथ आसा जंय 8 वरां पासून पोलिंग सुरू जातलें. वी हॅव 226 कॅन्डिडेट्स हू आर इन फ्रे. 50 जिल्हा पंचायत मतदारसंघ, तातूंत 111 कॅन्डिडेट आसा ते नॉर्थ गोंयचे आसा जाल्यार 115 आसा ते दक्षिण गोंयचे आसा. पार्टीज सगळ्योच पार्टीज इन फ्रे आसा कारण हे सद्या इलेक्शन पार्टी सिंबॉलाचेर लडटा. सो ताका लागून BJP आसा, काँग्रेस आसा. काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड पक्षान एलायन्स केला. सो काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड एलायन्स आसा. BJP MGP एलायन्स आसा. आम आदमी पार्टी आसा एकला चलो रे आनी आसा रेवोल्युशनरी गोवन्स पार्टी. जाणें बी सुरवातेक ट्राय केली की तांचे बरोबर हात वयर काडप म्हूण, पूण तांकां कळ्ळें हात वयर काडप जमना. सो तांणी हात आपले आपणेच दवरिल्ले आसा आनी ते हात घेवन ते लोकां कडेन मतां मागता. सो आमी पळयता देर आर 62 कॅन्डिडेट्स जे गेल्या इंडिपेंडंट म्हणून. सो हे इंडिपेंडंट कॅन्डिडेटांचे खंयचीच पार्टी सिंबॉल आसपाना. कोणाक विमान मेळा, कप बोर्ड मेळा, कोणाक बेबी डॉल मेळा, कोणाक आनी कितें मेळा, ते सिंबॉल लक्षांत दवरा. आनी जर तुमकां इंडिपेंडंट आवडटा जाल्यार इंडिपेंडंटाक वोट करा. हे सगळें पळयता आसतना आमी भारतीय जनता पक्षान 40 मतदारसंघांनी आपलो कॅन्डिडेट दवरला. MGP 3 मतदारसंघांनी आसा. सो 43 तांचे एलायन्स आसा आनी 7 जाग्याचेर तांणी इंडिपेंडंटांक सपोर्ट केल्ले आसा. काँग्रेस पक्षान 36 जाग्याचेर, गोवा फॉरवर्ड पक्षान 9 जाग्याचेर, आम आदमी पक्षान 42 जाग्यांचेर आनी 30 जाग्यांचेर रेवोल्युशनरी गोवन पक्षान आपलो कॅन्डिडेट दवरिल्लो आसा. सो सद्या कॅम्पेनींग सोंपलां. प्रत्येकान सांगिल्लें आसा आपल्याक कित्या खातीर मत मारतें आनी हें मत मारपाक वता आसतना एक रिक्वेस्ट आसा,
खंयचेच प्री कन्सिव्ड नोशन घेवन वचूं नाका. जो उमेदवार बरो आसा ताकाच मत मारा, जाका तुमी कन्विन्स आसा ताका मत मारा. तुमचें मत हें म्हत्वाचें. आनी मत मारले उपरांत किंवा मत मारता आसतना पोलिंग बुथा भायर आसतना तुमकां एक काम करचें पडटलें. यूट्यूबार चला, फॉलो गोवा न्यूज हब, बिकॉज ताजेर आमी लायव्ह कवरेज करता. फॉर एग्जाम्पल तुमी जर खंयच्या तरी गांवांत मतदानाक उबे आसा आनी तुमकां जर कळपा जाय नॉर्थान कितें चलता किंवा सावथान कितें चलता, दुसऱ्या मतदारसंघान कितें चलता, जाल्यार थंयची लायव्ह कवरेज आमी तुमचे मुखार हाडटले, एनालायसीस करतले आनी हे सगळ्यो गजाली तुमच्या मुखार हाडपा खातीर एक करचें पडटलें तुमकां. आतां हो व्हिडिओ सोंपता तेन्ना जर तुमी यूट्यूबार आसा जाल्यार यूट्यूबार सबस्क्रायब करा, फेसबुकार आयकता जाल्यार फेसबुकाचेर, इंस्टाग्रामाचेर आसा जाल्यार इंस्टाग्रामाचेर तुमी सबस्क्रायब करा. आनी जाका लागून मिनटाची कवरेज आमी तुमच्या मुखार हाडटले. प्रोग्रामाचें नांव आसा झेडपीचो कालो. सो तुमच्या मुखार घेवन येता झेडपीचो कालो बाय गोवा न्यूज हब अँड GCTV. पळयत रावा.